देव बरी सान दिवं सगल्यांक तुमकां काय दी फादर. आनी माये मोगाचो येवकार आयच्या नोवेनाच्या दिसाक खेरीत भाशेन आयची मांडावळ करतात पॅरिश यूथ चर्च क्वायर आनी कॅरिझमॅटीक ग्रूप सगल्यांक तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या मिसाच्या येजमानपण चलयता आमचो इश्ट फादर किरियल डिसूजा. माये मोगाचो येवकार तुका फादर किरियल. सदांच आमच्या उतराक ताणें पाळो दिलो. तेच भाशेन आमचे मदें आसा फादर जोसफ डिसूजा. वेलकम फादर. आनी आमी ह्या मिसान मागतले हांव सगल्या आमच्या कॅटेकिस्टां बसत कितलो वावर ती कोत्तात. आतां ऑनलायन क्लासीस चालू जाल्यात. सुमाराच्या सुमाना क्लास प्लॅन करूंक आनी ती मागीर भुरग्यांक ग्रूप करूंक फकाणां न्ही भाव म्हणिनो. आमच्यो टिचरी जाणत कितली ताकत लागता ती. तेच भाशेन आमची कॅटेकिस्टां आमी सुरू केला ऑनलायन क्लासीस. खेरीत भाशेन आमच्या पयल्या कोमन्याच्या भुरग्यांक आनी क्रिस्माच्या भुरग्यांक देव बरें करूं. कॅटेकिस्ट देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो. तेच भाशेन आमचो चर्च क्वायर कितली मेहनत घेतात तयारी करूंक प्रॅक्टीस करूंक कांताराची नवी नवी गायनां करूंक. आतां आमी ह्या दिसांनी फादर डॉमनीक आल्वारिसान घडलेलें एक गीत तुमकां हांवें धाडलां तें सांदियोग भोगता. ती तुमी प्रॅक्टीस केल्या आनी दर नोवेनान ती कातार कोत्तात. देव बरें करूं. तेच भाशेन आमचो कॅरिझमॅटीक ग्रूप मागतात आमचे बसत. आतां कॅरिझमॅटीक ग्रूप तांची देवोत्सवां पॅन्डेमिकाक लागून घडोवंक जायनान पूण कॅरिझमॅटीक इज कॅरिझमॅटीक म्हणजे तुज्या घरा लागीं रावून यू कॅन बी कॅरिझमॅटीक. यू कॅन बी फादर किरियल तें सांगतलो. हांव सुबेज उलयना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आमी सगळीं क्रिस्ताचे सांदे जेजूची कूड आमी बांदता आनी ताच्याच वावराक खाण मारता. पवित्र सभा आमची फामील. आमी सगळीं हे फामिलीचे वांगडी. तरी थोडी आमची भाव भयणां नेणारपणान तशींच कांय निबां दिवन आपल्या खासगी कारणाक लागून आनी कातोलीक पवित्र सभेची शिकवण मानून घेयनासतना जेजूच्या खिणांतलीं पयस गेल्यान. आयज आमी तांच्या पासत मागूंक तांकां समजूंक तांचेर फर्मोण मारिना जावं पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागूंक आयल्या. बापा, तीं सगळीं एक जावं हें जेजूचें मागणें आमचें करया आनी पवित्र सभेच्या एकचारांतलीं कोडसरून गेल्यान तांकां परतून हाडूंक ह्या मिसांत आमकां जानवाय आनी कृपा मागुया. आनी हे पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां ओळखून घेवया. जायते फावट एकचार आमी घडोवंक ना. दुसरो आमकां कितें सांगता
तें बरे भाशेन आयकून ताची समजणी घेवंक ना देखून. जायते फावट आमी एकचार घडोवंक ना. जेन्ना हांवें म्हजेंच खरें केलां आनी दुसऱ्या सोबें कितें बरें आसा तें हांवें पळोवंक ना. जायते फावटी हांवें एकचार घडोवंक ना. जेन्ना हांव म्हज्याच आवडटल्या ल्हानशा जोम्यांत चल्लां, in my small little ghetto, and I have not opened my mind broadly to others. हांव म्हजेंच ल्हानशा संवसारांत रावलां. ह्या आनी हेर आमच्या गुन्यांवाचें बोगसणें मागून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनान चिंतून तनान उसळून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत मागीर सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, आमी बो असोत म्हूण तूं जाणाय देखून सोडवणेचे वाटेन आमी थिरायेन चलून वचूंक तुज्या भक्तांची देख आनी आदार तुवें आमकां फावो केलें. आमचो आस्कारी भाग्योत दियोग हाचे परबेची तयारी आमी करतना आमी तुज्या लागीं मागता, तुज्या उपदेशाच्या मार्गार थीर रावून शेकी तुजेशी आमी सगलीं पावूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पावलून कोरोस्कालांक बरयलेल्या चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटूच ताचे एकवटान जियेयात. तुमची पावलां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदात आनी तुमकां शिकयला त्या परमोणे तुमच्या भावाटा ओदीक गोट रावात आनी एकदोम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोलक्या शाणेपणान तुमकां फोसून कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यान करिना जावं चतूर रावात. कसलें शाणेपण मनशाचे परंपरेन आनी संवसाराचे मूळ तत्वान
परमणे जायत पूण क्रिस्ता परमणे न्हय. ताच्या मनशा सैमान देवपणाची सगळी भरती आसा आनी हे ताचे भरतेन तुमी भागीदार. सगळे पदवेचे आनी अधिकारांचेर तो मस्तक. ताचे सवे तुमची सुनोद केल्या. ही सुनोद मनशाच्या हातान केल्ली न्हय पूण तुमच्या पातकी सोयंबाची परी हिरोवणी. क्रिस्ताची सुनोद म्हटल्यार ही. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळां तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निखिपिली आनी त्याच बरोबर तुमचे सवे तुमकां पुनर्जिवंत केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बावार दवरलो. तुमचे अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलोल्या कुडी पासत तुमी मेल्यात पूण आतां ताणें तुमकां ताच्या बरोबर पुनर्जिवंत केल्यात आनी सगळीं आमची पातकां बोगशिल्यांत. सुमूर्ती प्रमाणे आमचे आड आसले ते रिणांत लेखपत्र ताणें काडून उडयलें आनी खुर्सार खिळावून ते नास केले आनी अशे पदव्यांक आनी अधिकारांक ताणें हिरोयलें आनी आपल्या जोयताचे परिवारांत व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचे उतोरे. देवाचे अडगळ. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Ului ata somia, uci zagra aikota, uci sasagutra, alza palmuna leta. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvesporak sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui, sui. Sorvespo तुमचे सोवे आसू. तुमची सोवी आसू. सुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोत्तमा. Uima tuka somia. हांव मागणें कोत्ता तें हाचेच पासत न्हय. तो जी कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर बाबा दवरतली त्याय मनशा पासत. ती सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजे सवे आसाय आनी हांव तुजे सवे आसा तशेंच तीं आमचे सवे एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार दवरूं. जशें आमी एक तशी ती एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सोवे आनी तूं म्हजे सोवे आसूं. ती सोपुर्णायेन एक जावं. अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण
आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो पात्रोन सांत योग हाची परब येता त्या आयतारा दीस दोबाज्यान करूंक आमी ह्या दिसांनी ही नोवेनां कोत्ता आनी नोवेनां करून करून आयज आमचो नोवेनाचो 7वो दीस. सांत योगाचेर आमी नदर मारल्यार आमी पळयता तो आमचेच भाशेन लौकीक भाव आसलो आनी ताच्या जिवितांत जें पोरजोडलें तें म्हणल्यार ताचें सादेपण, ही सिंप्लिसिटी. तो इतल्या सादेपणान जियेलो आनी ह्या सादेपणान जियोन ताचे लागीं सगल्यांक आपल्या सोरशीं ओडून हाडूंक सोंपें जालें. आनी अशें आपल्या सोरशीं ओडून हाडून तांकां जेजूच्या मोगाची गोडसाण दिवंक तेवूय ताका सोंपें जालें. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसोल्ल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचेशी राव. 2 वर्सां जानेराच्या म्हयन्यांत बागयोत पावलूचें परतोणें ही परब 25वेर येता. त्या निमतान आमची पवित्र सभा एकवटाचो सातोळो म्हूण मानयता 18 ते 25 लेगून जानेराची. युनिटी ऑक्टेव. आनी ह्या सातोळ्यांत पवित्र सभा खेरीत भाशेन मागता सगळीं जी जेजूच्या नांवान जेजूचेर बावाड दवरून आसात पूण वेगवेगळे क्रिस्ती फांटे जालेले आसात आनी जायत्या कारणांक लागून थोडे जाण पाप साहेबाक मानिनात, थोडे जाण आमचे साक्रामेंत मानिनात, थोडे जाण हे पवित्र पुस्तक मानतात खरे पूण तातूंतली जोडी पुस्तकां मानिनात. हे भाशेन वेगवेगळे भाशेचे अंतर आसात आनी सगळीं जी जेजूचेर बावाड दवरतात एक कॉमन फॅक्टर म्हणटा तो जेजूचेर बावाड दवरून आसात पूण एक नान, एक पवित्र सभे खाला नान. तांचे जायते फांटे जालेले आसात. तांचो एकवट जावं म्हूण पवित्र सभा मागता. एकूच ल्हानशीच खबर तुमकां सांगोन, खबर म्हणजे खरी खबर तुमकां सांगोन कश्यो ह्यो फुटी पडटात तें तुमकां सांगूंक सोदतां. थोडे फावट आपआपल्या वाद्याचे जाल्यार देखून जायत पूण जायते फावट आमच्योय पवित्र सभेंत चुकी जाल्यात. जेन्ना जुबली इयर हें 2000
वान सुरू जातालें ताचे आदीं आमच्या आदल्या पाप साहेबान आनी आतां सांत जुआंव पावल दुसरो हाणें एक व्हडली कोण्णी केली. सगल्या पवित्र सभेच्या चुकीचें बोगसणें मागलें. म्हाका जाल्यार तें म्हज्या काळजाक सामकें लागलें. पाप साहेब आमचो जो पवित्र सभेच्या सगल्या चुकीचें बोगसणें मागता आनी सगलीं एक जावं म्हूण मागता. ही घडणी जी हांव तुमकां सांगूंक वयतां ती अशी. एकलो भुरगो, तुमी हांगासर आमकां ऑल्टर सर्वर्स पळयतात, एकलो भुरगो तसोच वेदी सेवक आसलो, ऑल्टर सर्वर आसलो. आनी तो ही सेवा कोत्ता आसतना चुकोन ताचें बोट त्या सोऱ्याचे सोऱ्या एका हितून तुमी पळयलां हातून सोरो आसा म्हणटच हे बाटलेक ताचें बोट लागलें, हे बाटलेक ताचें बोट लागलें आनी तो सगलो सोरो ह्या आल्ताराच्या लुगटाचेर शिंपडलो. म्हाका ह्या वेळार हांव ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका उगडास येता. फादर आनंदान तें पळोवंकूच ना आसतलें. एक असलें स्टेंड हेज्यावन व्हडलें आनी ताचेर एक व्हडलो मिसाल हेज्यावन भरपूर व्हडलो येदो व्हडलो. आनी हांव एक धाकटो पडटो आसलो 8 वा 9 वर्सांचो, पूण म्हाका मिसाजीदार करूंक जाय आसलें. आनी तो मिसाल येदो व्हडलो आनी तें स्टेंड हे वाटेन साण ते वाटेन व्हरोंक जाय आसलें. आनी तें वत्ता आसतना तो मिसालूच म्हज्या नाकार येयलो आनी हांव म्हज्या नाकाचेर तो पेज घेवन ह्या वदान साण त्या वदान वयतां. लोक फाटल्यान हांसोंक लागलो, पूण फादर ताका त्या पाद्रीक वळखता. फादर जायम कौत आमचो पादिगार बरो ना म्हणून तो येयल्लो मातसो हेल्प करपाक. ताणें बेगी बेगी तें पळोवन तो मिसाल ताणें सेव केलो. त्या दिसा लागून म्हाका तो एक थोडे म्हयने फाटीं ताचो उगडास करतालो हांवें धाकटो आसतना कितें केलेलें पळय तें. आनी म्हज्या नाका वयलो नाल्यार हांव गोडेक थिंगात उरपाचो चेंपोन, पूण म्हाका साल्वार केलो आनी तेणें हेल्प केलो आनी ताणें आपणें मिसाल येलो. आतां ह्या भुरग्यान सोरो तो वतयतोच तो पाद्री इतलो ताचेर चावलो पळय. म्हाका एक भाशेन पाद्री मेवलो, ताका एक दुसरे भाशेन पाद्री मेवलो. इतलो चावलो. तुमच्या लागीं ह्यो मिसाच्यो वस्तू सारक्यो करूंक जायना जाल्यार कित्याक तुमी मिसाक येतात? कित्याक तुमी फुडें सरतात? दुसऱ्या भुरग्यांक फुडें सरोनी आनी अशें अशें म्हणून ताका तापयलो. ही गोंयची खबर न्हय, गोंया भायली. आनी तो भुरगो केन्नाच परत इगोजेंत भितर आयलो ना. आयकात, तो भुरगो आनी केन्नाच इगोजेंत परतो भितर येयलो ना. That day, that boy felt so humiliated, he went out of the church and never came back in the church again till he died. And his name is, which you all will be knowing, the president, communist president of Yugoslavia, Tito. Tito became the biggest communist leader, a vehement critic of the church. तो केन्नाच परत इगोशींत येयलो ना.
आनी ताणें पवित्र सभेची सदांच टिका केली आनी कम्युनिस्ट धर्मा वाटेन कम्युनिस्ट वाटेन जायत्या आमच्या कातलीक भावा भयणांक व्हेलीत एका पाद्रीची कोण्णी दुसऱ्या पाद्रीची कोण्णी सांगता तेच भाशेन आनी एका भुरग्यान अमेरिकेक मीस आजिदार कोत्ता आसतना वायल सर्विंग एट द मास तेणें तसोच आल्ताराचेर सोरो ताचो शिंपडायलो आनी त्या पाद्रीन त्या भुरग्याक आस्त्या तोंडान म्हणलें बाबा कांय नजो हांवें जायत्यो मिस्टेकी केल्यात मागीर मीस जातोच त्या भुरग्याक ताणें घोटाय दिली उर्बा दिली आनी ताका सांगलें जाणाय मरे तुवें आयज हो आल्ताराचेर सोरो वारोयल्या उपरांत म्हज्या मनांत कितें येयलां तें म्हज्या मनांत येयलां तूं एक दीस पाद्री जातलोय आनी पाद्रीच न्हय तूं बिशप जातलोय आनी खऱ्यांनीच हो भुरगो अमेरिकेचो सगळ्यावन फामाद बिशप जालो ज्या बिशपाचें नांव फुलटन शीन आनी आयज त्या बिस्पाक सांताचो मान मेळोवंक ताचो प्रोसेस चालू आसा दोन भाशेन मिस्टेक तीच पूण ते मिस्टेकीक दोन भाशेन जबाब मेळलो एके कडेन खोरायेन जबाब मेळलो फॉर्मोण मारून जबाब मेळलो काडीस टोटले जबाब मेळलो आनी तो भुरगो पवित्र सभेंतलो भायर सरोन गेलो आनी केन्नाच परत येयलो ना सासणांक तो एके भाशेन आमकां सांडलो जाल्यार दुसरे वाटेन ह्याय बरें ह्या पाद्रीन ह्या ल्हान भुरग्याक उर्बेचें उतर दिलें तो पाद्री जालो बिशप जालो आनी आयज सांत जावपाचे वाटेर आसा मोगाच्या भावा भयणीनो ही एक खबर तुमकां सांगोन तुमकां आयचो विशय बेस बरो समजलो म्हूण हांव समजतां खरेंच मोगाच्या भावा भयणीनो जरी तर आमी एकचारांत शियेतलींत आनी आमचे सोरशिल्लीं कोडसोल्ल्यांत तांकां परत ह्या इणांत धाडटलींत जाल्यार आमी आमच्यो चुकी वळखूंक जाय तुमकां उगडास कोत्ता तुमचे मदें जायतीं जाणां आसतलींत जेन्ना एक काळ आयलो आमचेच गांवांतलीं जायतीं जाणां बिलिवर्स जालींत आमी सगळ्यांनी तांकां कोशी भायर आयलींत आमी तांकां कोशी पयसायलींत आमी तांचेर कशें फॉर्मोण मारलें हाचो उगडास करुया कितलें बरें जालें कितलें बरें जालें त्यो फामिली आमकां सांडलेल्यो आमकां सांडून गेलेल्यो त्यो सांडून गेलेल्योच जाल्यो सांडून गेलेली एक बोकडी आमच्या इणांतली आमी सोदूंक भोंवताव दीस आनी रात सोदूंक भोंवताव आनी ती मेडो सोर सोदीत रावताव एक बोकडेक आमी कितलो मोग दाखयता पूण ह्या आमच्या सांडलेल्या शेडयांक आयज पासून कितलो मोग आमी दाखयला तांच्या बड्ड्याक तांच्या काजाराक तांच्या ओकाज्यांक आमी बॉयकॉट केला
ही आमच्या क्रिस्ती जिविताची चाल काय? इज दिस वॉट जीसस वॉन्ट्स फ्रॉम अस? म्हाका कांय बरी ती उतरां लागतात जुआंवच्या 8व्या अवेस्वरांतली, जेन्ना ते पोटद्वारांत सांपडलेले बायलेक जेजू सोरशीं हाडटात आनी ते सांगतात आमच्या कायद्यान बरयलेलें आसा हे बायलेक फातरान मारूंक जाय. कायद्यान बरयल्लें आसा तें सारकें आसलें. दे वे ऑल करेक्ट. आनी जेजू तांकां रॉंग म्हणना. आयकात, जायते फावट तुमी जेजूचें सारकें समजनात देवाचें उतर. जेजू यू आर रॉंग म्हणना. जेजू म्हणटा वय सारकें, कायद्यान आसा. तिचेर फातोर मारूंक, तिका फातरांनी जिवेशी मारूंक जाय. कोणें पातोक करूंक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. जेजू फकत ओपनिंग बॅट्समॅन कोणें जावचें तें सांगता. तो आमचो KL राहुल कितें करून करून गेलो आनी आमी इंडिया आवट पडले T20तले. म्हणजे आमचे ओपनरूच सगळे फेल जाले. म्हणटून जेजू कांय सांगना. जेजू म्हणना की फातोर मारी नाकात, मारात म्हणटा. पयलो कोणें मारचो, कोणें पातोक करूंक ना तें. आनी हांगासर मातशी जाणटी आहात तांकां मातशें मारोंक पडटलें. पूण म्हजी न्हू उतरां, म्हाका मारूंक नाकात. म्हजी उतरां न्हू. पवित्र पुस्तक सांगता जाणटे ते खूंय पयले गेले, फातोर उडोवन सकला उडोवन गेले. हेजें आनी कोण आयकतलो काय म्हणून एकतो ही जमनीर कितें बरोवंक लागलो. ते भियेले आपली पातकां जमनीर बरयत म्हणून. जाणटे ते पयले गेले ही. आनी ही जाणटी ही आमची भुरगीं तेस कोत्ताना मातशीं जेमेल्यार तांकां व्हडलें शापोता हांगा. एक तरणाटें मातशें लेट येयल्यार आनी बॉयफ्रेंडा बरोबर मातशें डिले केल्यार व्हडलो लेक्चर दिता. हिणें भुरगीं आसतना कितले टॉम बॉयज पयल्यात. आतां ही जाणटी जाल्या आनी हिचे लागीं जायना म्हणून हिका दुसऱ्याच्यो चुकी दिश्टी पडटात. दुसऱ्याचेर फातोर मारचे आदीं जेजू म्हणटा तुजी पातकां पयलीं पळय. कोणें पातोक करूंक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. आनी एक एकलो गेले. आतां म्हाका ही उतरां तुमी गांठीक बांदलेलीं जाय. इतलींच उतरां आयच्या शर्मांत ती गांठीक बांदलीं आनी घरा येयलीं जाल्यार पुरो. सगळें जालें. म्हजे शर्माचे पयशे भरले. फादर आनंदान पयशे दिवपाची गरज ना. आनी ती उतरां म्हणल्यार बाय, आमचो कोंकणी बायबल एकदम बरो आहा. बरीं उतरां घातल्यान. हें बाय इंग्लिशीन बी कांय लॅटीन इंग्लीश बायबलान ना. हांव नको आमच्या जाणार ते फादर कायतान क्रूज बी तसले तेणी बरीं उतरां घातल्यान हांगासर. बाय, कोणेच तुजेर फातोर मारूंक ना. हांवूय आतां जाणा जायात, हांवूय म्हणटा तेन्ना ही इज द ओनली वन हू कॅन थ्रो द स्टोन बिकॉज ही इज अ ज्यू. He is following the law and he is the one who has committed no sin. He is the only one there. According to his words, कोणे पातोक करूंक ना ताणें पयलो फातोर मारचो. He can throw. But he says, I will not. हांवूय तुजेर खास्तीचें फोर्मोण मारिना. आनी मागीर वच आनी पातोक करिनाका. Please, can you just keep these words stuck in your mind? I do not condemn you. Let us, my dear friends, not condemn one another. Please, I ask you, parents, you correct your children for the mistake they do, but please do not pass a sentence on what they have done. You are not the judge. The judge is Jesus. You are not the head of the family. The head of the family is God. You are only in place of God. You are not the high court judge to judge your child. You are no one.
You have full right to correct, but don't pass the judgment. The judgment will be done by God. देव नीत कोत्तलो. आमी घरांत एकामेकाक बरें तें सांगुया, ही शिकुया. ही भास आमी शिकली जाल्यार हांवूय तुजेर फॉर्मोण मारिना, वच आनी पातोक करिनाका. दोनी वस्तू आसात. जेजू वच आनी पातोक करिनाका म्हणटा, पूण जेजू खास्तीचें फॉर्मोण मारिना. माय डियर फ्रेंड्स, the whole world is destroyed by this kind of judgment. We pass judgments on one another and we destroy the world. सगळें ओदृश जे ह्या संवसारांत आयलां, सगळीं झुजां जीं आयल्यांत, आयज काल अमेरिका कितें उलयता तें पळयात. अमेरिका अफगानिस्तानाक गेले, व्हडलें केलें म्हूण समजले. तालिबानांतले तांकां साल्वार केले म्हूण समजले. इतले बाबडे तोंडनाटे अमेरिकनाचे सोल्जर्स मेले थंय अफगानिस्तानाक. इतले क्रूट आनी डॉलर्स जे आफ्रिकाक धाडलेले आनी त्या गरीब लोकांच्या बरेपणा पासत मोडलेले, जाल्यार आयज आफ्रिका कितलें बरेपण आसपाचें. हे अमेरिका बीग ब्रदर्स कशे थंय अफगानिस्तानाक गेले, कितें केलें? शेण काडलें. पोत्तें तालिबान येयलें. केम बॅक टू स्क्वेअर वन. मोगाच्या भावा भयणीनो, केन्नाच दुसऱ्याचेर आमी खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक फावना. हेच बाबतींत हांव म्हणटा तुमकां, तो मोदी जावं तो कोणीय जावं, तूं ताचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारिनाका. ताचें फॉर्मोण ताका रावता. पूण तूं तुजे लागीं कितें करूंक जाता तितलेंय कर. आमी फकत उलयता, पूण एक पयशाचें काम करिना. निमणी तुमकां एक फादरान कॅरिझमॅटिकाचें उलयता आसतना म्हाका कॅरिझमॅटीक म्हणटा आसतना एक प्रेज द लॉर्डाची खबर उगडास येयली. बिकॉज आमची कॅरिझमॅटीक भाव भयणां बरे भाशेन मागण्याची रीत कोत्तात. म्हाका एकदम आवडटा. आनी प्रेज द लॉर्ड म्हणटात. देवाक वाखाणणी, देवाक वाखाणटात. एकलो असलो आसलो ही दादलो, आनी तो खंय रस्त्यार लेगून कोणें कितें मोदीची खबर उलयली. मोदी अशें करता, पेट्रोल चडलां, हें चडलां, गॅस चडल्या, हें चडलां, तें चडलां म्हणून वाखाणणी तुका देवाक जाय तें तुवें बरें केलें म्हणटालो. प्रेज द लॉर्ड म्हणटालो. म्हणटत लोकांन ताका नांवूच घातलें प्रेज द लॉर्ड. म्हणटत वो प्रेज द लॉर्ड आतां सदांच प्रेज द लॉर्ड करतालो. एक दीस मरोंक जाय सगळ्यांनी. हो मेलो आनी हो मोतोच हो आतां सा पेद्रोशीन पावलो. आनी सा पेद्रू म्हणलो, आरे प्रेज द लॉर्ड करून स्वर्गार पावतात. देंवचाराच्या हेडाक आपयलो ही लुसिफराक. ए लुसिफर हांगासर या, हो तुजो कॅन्डिडेट, हेका घेवन इफेन्नान वच. लुसिफरान काडलो, ही एका खांदार मारलो आनी आतां इफेन्नाचे वाटेक आसलो. हो लुसिफराच्या खांदार बसोन ही प्रेज द लॉर्ड, देवान जायतें बरें केलां, प्रेज द लॉर्ड म्हणलो. लुसिफर म्हणालो काडून शेवटून सकयल मारतलो. तुका देवान कितें बरें केलां? तुका देवान आतां इफेन्नान धाडला, ही तुका खबर आहा? हय रे म्हणलो. देव सदांच बरें कोत्ता रे म्हणलो. देवान म्हाका इफेन्नान चलोन धाडूंक जातालो, तुज्या खांदाचेर बसोन धाडला. काय बरें कुशन कशें म्हाका लग्जरी सीट मेवलेलें आहा तुज्या खांदार बसूंक. देव सदांच बरें कोत्ता. आनी निमणी टेस्ट तो पास जालो. आंज बोडवे येयले, लुसिफराच्या खांदा येयलो, ताका उखल्लो आनी स्वर्गार व्हेलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जायतें आमकां बरें लागना. मांयक
आपली वाडलेली दू कोडी कोत्ता ती बरी लागना. कितें गो कितें कडी केल्या गो ही कडी आनी कितें गो ना फॉर्मोण मारी नाकाय फॉर्मोण मारी नाकाय करेक्शन कोर. आगो बाय बरी जाल्या गो कोडी पूण मातशें हें जावंक जाय आसलें गो हें जावंक जाय आसलें गो अशें सांग. आमचें उलोवप म्हणटा तें कातरून सामकी शेक करून मनशाक मारपाचें. तशें जालेलें जाल्यार हांव तुमकां आयज गॅरंटीन सांगता म्हाका तसले वडील मेवलेले जाल्यार आयज हांव पाद्री केन्नाच जावचो नासलो. कित्याक हांवें सिमिनारींत मस्त्यो केल्यात त्यो सोंसपाच्यो न्हू. तुमकां दिसता जायत हांगासर आल्ताराचेर व्हडलो सांत कसो. त्या वडिलांनी आनी अशें कळ्ळें हें सांगता निमणें पाद्री जावपाक तेंकलोलो डिकन बी जावपाक पावलोलो डिकन जावच्या आदीं हांवें. म्हज्या मनांत व्हडले दुबाव येवंक लागले हांव पाद्री जावंक बरो पाद्री जावचो ना. म्हज्या लागीं बरे भाशेन पाद्रीपण जावचें ना. जावं काडलो आनी म्हज्या वडिलांक सांगूंक गेलो. हांवें म्हणलें पळय तूं म्हजें नांव मातशें फुडें घालिना काय पाद्री जावपाक. म्हाका म्हटलें म्हजोच दुबाव लागता हांव बरो पाद्री जायनो ना तो म्हाका गॅरंटी ना. तें आनी कित्याक उलयता रे तूं म्हणलो इतलें लागीं पावलाय. पळय पळोवया म्हणलो पळोवया बरें म्हणलें. मागीर आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर म्हणून आसता आत्मीक गुरू ते दिशीन आमी म्हयन्या वयतात मार्गदर्शन घेवपाक. ते दिशीन गेलो तेका सांगलें बरो पाद्री तो. ताणें म्हाका जायती बरी बूद दिल्या आनी तो म्हाका म्हणलो आरे म्हणलो तुज्यान पाद्री जावंक जाता ही तेजी उतरां. तूं पाद्री जाताय तुज्यान पाद्री जावंक जायना म्हणलो. तुज्यान पाद्री जावंक जायना फादर समजोंक ना म्हणलें हांव कितें म्हणटाय. आरे म्हणलो तुका देवान पाद्री जावंक आपयला देवाक तूं पाद्री जालोलो जाय जाल्यार देव तुका पाद्री कोत्तलो तुज्यान पाद्री जावंक जायना. आतां तूं वच म्हणलो तूं तुजें शाणेपणां चलयना काय. देवान तुका आपयला जाल्यार देव ती वाट कोत्तलो. देव तुका जरी तर सांगता वच सिमिनारींतलो जाल्यार वचोंक रेडी जा. हांवें म्हजी सिमिनारींत आनीक मोस्ती चडयली वच म्हणटात काय म्हूण वडील पळोवपाक. वच म्हणोंकूच ना देखून आयज तुमच्या मुखार आसा 40 वर्सां उपरांत 40 वर्सां पाद्रीपणाची म्हाका जाली. मोगाच्या भावा भयणीनो डोंट जज. Just because I received so much of forgiveness and acceptance, I am a priest today. If my superiors had condemned me, I would not have been here today. Because I had done mistakes which really should have sent me out of the seminary. देवाचेर आमी विश्वास दवरया आनी आयचो विशय आमी जिवंक वावरुया. देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज तर आमची मागणी देवा मुखार दवरया. आमचे पवित्र सोबेच्या फुडारांनी कोटसरून गेल्ल्या आमचे भाव भयणींक सवें अदीक मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सोबेची शिकवण दिवंक
तांकां परतून जेजूच्या हिंडान हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा, आमचे मागणी ऐकून घे बाप्पा. आमच्या सहकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्मा नांवी फुटी घालिना जावंक तशेंच वेगवेगळी निबां लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक संविधाना आड वेता ते पयस करून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा, आमचे मागणी ऐकून घे बाप्पा. सगळ्या पवित्र सोबेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिटकून रावंक आमी जेजू दाखवेलीचे जिवे सांदे जावं देव कृपेची फळां दिवंक वावरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाल बाप्पा, आमचे मागणी ऐकून घे बाप्पा. भोव मोगाळ बापा, तूं आमचें शेरोण आनी आमचें बोळ. आमच्या जेजूचेर बावाड दवरलेले कितलेच हजारांनी क्रिस्ती जोमे जालेले आसात तांचे मदें एकवट जावन म्हूण आमी आयज मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुझ्या पोवितोल्या मोका बापा एको सोन्यो दोवो जेजू निर्मोल भुरगो तुजो ओंड्या भितर लिपतात कोन्यो Doce Jesus, salve, sogni. Que colpat que burgi luci. Boba chogoyo, amin. Udace tebe, amin. Jezucie, sane amin. Jezucie, sane amin. बाबा म्हणिनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आपल्या मनांत मनांत आनी मोहिमेन आमच्या पवित्र सभेच्या पादार सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा शांतीच्या आनी मोगाच्या दातारा भाग्यो द्योगाचो उगडास करून हो योद्न आमी तुका ओंपता आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक तुजी शांती दी म्हूण मागतना सोमेस क्रिस्ती फांट्या मदें एकवट घडोवन हाड म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा
नव्या बळान सुफोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. हेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gud porgodoya. Jesu melo, Jesu život zala, Jesu novia ekolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे बागिवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुता बागेवन दियोग आनी सोड काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu सांगाता Dios Jesu ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर बाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवरकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो शियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती आमचो मोगाळ जेजू ताच्या ह्या जेवणाक आमी आपयल्यात ती सोगली सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. खुशाल मनान कासा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. खुशाल मनान कासा भोगती कोरिया बसून कोरिया जेवण. ये तू जेजू आमचे मोदे सा आज आमकां उतो जिवे सा बलिदान दिन वाचनेचे Odmian dziewoń goczajcie, ekon tucie amcie orpa.
आयज नोवेनाचो 7वो दीस. आनी खेरीत भाशेन हांव देव बरें करूं म्हणूंक सोदता. पॅरिश यूथ, चर्च क्वायर आनी कॅरिझमॅटीक ग्रूप जांणी मांडावळ बरे भाशेन केली. म्हजे खेरीत दिनवास सिस्टरींग फातिमा सिस्टर्स ह्या दिसांनी आमकां आदार दिवंक ती सांजेची येतात. आनी आमचे मदें सिस्टर इदीत आहा पूण फाटल्यान बसल्या. दुसरे फावट फुडल्यान यो म्हूण मागता. जायतीं वर्सां गिरी ओल्ड एज होमान तिणें वावर केला सुपिरियर कशी. आनी तिचे उपकार आमी सदांच आमच्या काळजांत आनी मनांत दवरता. सिस्टर इदीत, थँक यू वेरी मच. And all the Fatima sisters, thank you. Continue to give service to the church, to the parish. Parish youth, church choir, and charismatic group, thank you very much. फाल्याच्या दिसा फाल्यां सुंक्रार फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर आनी सेंट विन्संट द पॉल ही मांडावळ कोत्तली. आयज मीस जाल्या उपरांत उपकार करून इगोजेची सफाई करूंक तुमी रावचे. म्हजे खेरीत उपकार आयज आमकां देवाचे उतर पोरगोट्टलो फादर किरियल डिसूजा. फादर, तुजी जाणवाय आमच्यान मेजूंक जायना, तुजें उतरां आमच्यान आटापूंक जायनात, पूण देवाच्या मोगान तूं आसाय म्हूण आमकां खरेंच खात्री भोगता. देव बरें करूं फादर किरियल. फाल्यां येतलो तो. आयज फायनल कोन्ना हांव, आयज सेमी फायनल. देवाच्या उतराची पोरगोटणी करूंक ताका इतलो आवंडो, इतली उर्बा जशे परी म्हाकाय आसा अशी दिसता थोडीशी. ताका तर 100% आहा, म्हाका 50% तरी आहा. देव बरें करूं म्हणून सोदता फादर जोझफ डिसूजा, आमचो गांवचो पूत, जो आयज आमच्या सांगात आसा आनी ह्या दिसांनी आसतलो. तोय दोगूय ते पिलार फादर्स. थँक्यू. उबी रावया आनी निमाणे मागणे आनी आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, पवित्र स्नानांत तुवें आमकां तुज्या देव सैमांत वांटो दिलाय आनी आतां भाग्योंत दियोगाच्या उगडासाक आमी घेतिल्ल्या जेजूच्या कोडी रोगताच्या जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर तुवें वाडयलाय. स्वर्गार पावलेल्या आमच्या भावां भयणी परी तुजे कायदे ह्या संवसारांत मोगान पाडून आनी खेरीत भशेन दुसऱ्या सोबे मोगाचे आनी एकचाराचे संबंद सांबाळून क्रिस्ती जोम्या मदें आमी एकवट घडोवन हाडूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. फॉर्मोण मारी नाकात, दुसऱ्यांक बोगसात, एकवटान जियेयात. जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार.
Jesus.